वेस्ट बंगालात पंचायत इलेक्शनाक तांकां धाडपाचें अशें ठरयलां गव्हर्मेंटान. पण काल कितें ट्रेन लेट जाल्या कारणान तांकां वचूंक मेळना. पण आज वेस्ट बंगालाक धाडपाचें म्हाका एक विचारीन जाता, IRBच्या भुरग्यांक इतल्यान तुमी खंय धाडटा, इतल्या कॉर्नराक बॉर्डराक हे ते आमच्या भारताचे असल्या बॉर्डरी कडेन धाडटा. ममता बॅनर्जीन तांकां पळोवपाचें कोण जबाबदार आसा? बायल कोणाची गुरवार आसा, डिलिव्हरीचो टायम आसा आनी तिका तुमी म्हणटले ती 108 आसा, ती हॉस्पिटलान पोट दुखता म्हणून व्हरोन हॉस्पिटलान ठेवतली. हॉस्पिटलान तेची गरज आसा, थंय कोण आसा? सिस्टरी तुमचे सगळे पळयतल्यो, वॉर्ड मॅन आसता तुमचो तो पळयतलो? आं कोण पळयतलो? भायसून वखद हाडूंक जाय, हें करूंक जाय, ती सिस्टरी वयतल्यो? म्हणजे मनशाची स्वताच्या घराची त्यांच्या घोवांची थंय तांकां गरज आसा, तेंच्या चेड्यांची तांकां गरज आसा. आनी अशा वेळार जर तुमी ह्या भुरग्यांक इतल्या पावसांत असल्या नाका त्या टायमार इतल्या भुरग्यांक काडून तुमी थंय धाडले आनी तुमी लास्ट टायमार तुमी कर्नाटकाक सुद्दां होमगार्डाक धाडले. अरे त्या होमगार्डाक पगार तरी कितलो आसा? त्या होमगार्डाचो सुद्दां तुमी शोशण करता. म्हणजे तुमी एक पंचायतीच्या खुर्चेक लागून तुमी असली फटींगपणांनी लोकांचें शोशण करता. तुमी कित्याक धाडूंक जाय आसले इतल्या पळय? कित्याक इतले तुमी ममता बॅनर्जीक दिल्या? हय पंचायत इलेक्शन ते आनी इंडिया भितर आनी खंय IRB नासलेले तुमी आमकां आनी मागीर कोट्यांनी बील करून सेंट्रलाक धाडून इतलो हे खर्च केला म्हणून थंय सुद्दां स्कॅम करतात तुमी. थंय सुद्दां स्कॅम करतात तुमी. मातसो जाता तेंच्या फॅमिलीचो तुमी विचार करिना. आमकां खबर आसा कितले तरी भुरगे अशे आसा जेंची आवय घरान हॉस्पिटलान पांय मोडलेल्या कारणान दोबराचें इंजेक्शन ऑपरेशन केल्या कारणान घरा कडेन आसा. तिका व्हरप हाडप कोणें करप? कोणें करप? तुमकां खबर ना असल्या भुरग्यांक तुमी धाडटात आनी हें करतात. पळयनासतना काडले 450 रुपया पंचायतीचे इलेक्शनाक. खुर्ची म्हणल्यार तुमकां सगळें जालां. तुमकां खुर्चे शिवाय कांय ना, स्वप्नच खुर्चेचें पडटा तुमकां. म्हणून तुमी लोकांचें शोशण करतात. मॅडम ते इंडियन रिझर्व्ह बॅटालियन तांकां ट्रेनिंग केलेलें. अरे आय नो तांकां खरें म्हणटलें फूल इंडिया वचपाक जाय. पण हांव कितें म्हणटा, अरे पंचायतीचें इलेक्शन तें ह्या पावसान आतां कोणाची गरज आसता, कित्याक धाडूंक जाय? मातशें थोडे धाडल्यार जायना? इंडिया भितर आनी खंयच ना, खंयच ना आनी खंयच तांकांच कित्याक हें करता? ना ट्रेनिंग फक्त पंचायतीक इलेक्शन धाडूंक जायना म्हणटा व्हडलें. हांव तशें म्हणिना. आतां हो टायम असो आसा. हांव कितें म्हणटा, तुमी वेवस्थीत खरें म्हणटले ज्याच्या फॅमिलीचो प्रॉब्लेम आसा, जो चेडो एकटोच आसा, गो आतां एकटी बायल आसा, गुरवार आसा, तिका डिलिव्हरी व्हरपाक जाय जाल्यार कोण व्हरतलो? 108चेर तुमी म्हणटा चल धाडया 108चेर. हॉस्पिटलान गेल्या उपरांत रशीद दितात, भायरसून वखद हाड, हें हाड, रगत जाय. कोणें अरेंजमेंट करपाचें? 108 करतलो काय तो डॉक्टर करतलो? त्या बायलेन आपली दर्द पळोवपाचें का ते सगळें नाचपाचें? कितें करपाचें? म्हणून खरें म्हणटलें न्ही, चिंतून त्या भुरग्यांक धाडचें. 450 भुरग्यांक खंय खंय लागीं आसा जाल्यार थंयसून येवपाक पयलीं कितलो वगत, हांगासून वचपाक कितलो वगत? 8 तारखेक इलेक्शन तें धाडपाचें ना न्हू. पण चिंता न्ही, कोणाची फॅमिलीचो कितें प्रॉब्लेम आसा तो पळया आनी धाडा न्ही.